सायबीण मागीर वेलंकन सायबीण आमी टिला दोत्ता तेन्ना हांवें म्हणलोलें की आमचे बरे भशेन धंदो चल्लो जाल्यार आमी लॉयरा स्टार्ट करुया म्हणून. चड लोक येतले. चड लोक येतलो. हय आतां कित्याक चड लोक येतलो तूं तांकां सगळ्यांक दाखयतलो वय न्हू. वय दाखय. आणि सॉफ्ट ड्रिंक आसा. डिनरू आहा वयल्यान. डिनरूय आहा. डिनरू आहा. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. कशे आहा तुमी? होपफुली सगळे बरे उरतले. वेलकम टू कोंकणी टीव्हीचे नेवे एपिसोड. तुमचो सगळ्यांचो येवकार. आयज हांव तुमकां हॉन्सलो घेवन येयला. हॉन्सलो फिश एंकर म्हणटा पळय थिंगा आयज फेस्त आहा. वेलंकनी सायबीण मायेचें फेस्त आहा. एलिस्टरान वेलंकनी सायबीण मायेचें फेस्त ऑर्गनायज केला. ते तुमकां हांव दाखोवपाक येयला. स्पेशली इतले पयस. आतां जस्ट मीस स्टार्ट जाल्ले आहा आनी पळयात हें लोकेशन म्हणटा ती हॉन्सलो फिश एंकर म्हणटा पळय थिंगा. आनी लोक पळयात भरपूर येयल्ले आसा. आनी तुमी जर हिंगा आजू बाजून खंय रावता न्ही नेक्स्ट इयर तुमी चुकयनाकात आनी नेक्स्ट इयर येवन हिंगा फेस्त एन्जॉय करा. आनी हो व्हिडिओ तुमी संवसाराचे खंयचे देशासून पळयता कमेंट सेक्शनान कळोवपाक विसरनाकात. आनी पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. तुमकां खूब मजा येवपाची आहा. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. देव बरी साथ दिवं तुमकां सगळ्यांक. फिश एंकराच्या नांवान, म्हज्या नांवान, म्हज्या मिसिसाच्या नांवान, तशेंच म्हज्या फॅमिलीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक वेलंकन सायबीणीची परबी हॅपी फिश टू वन एंड ऑल. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमी सगळीं आयज फेस्ताक येयली म्हणून देव बरें करूं. Dunia deva diamada onad bapa ani putra ani govinda lojiyata ani Sorvonita togarani tato dijemai tumante devitayo hari varvaso तुझे आमचे श्रीमंत अमृताने भरवसो आम्ही तुझे शाळेची बाळका चुकावलो मागतात या दुःखाच्या कोणास सुखा सोडून मृदन करून माये तुका प्राप्ता आमचे डोळ्याशगातीने तुझे काकुशी नदरला तू कोणवाडे मनोगाल मागवार मरे या पदेशा उपरांत तुझो पुच्छेसू आमकां दाखोय बायके देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजू बसायला त्या आमकां पावस आमच्या तुका सोमिया आर्गा तुका दोनिया आर्गा तुका आतायाने सासना. आणि आमच्या कुडीच्या पिढ्यांनी आणि अज्ञाच्या वायटांनी आम्ही तुका आमचो आसरो आणि आलाशिरो म्हणून मानता. या वेळार आम्ही तुका आर्गां दिनवास आनी वाकांटा या आयच्या दिसा पासत आनी या वेळा पासत आयज दीस सावन आसा माये तुझ्या जल्माचो या पासत तुका वाकांटा आनी दिनवासता हे आमच्या सगळ्या भाव भयणां पासत उमेदीन आनी उमाळ्यान बरोवन धांवून धांवून माये तुजे सोशी आयल्या हुंय हुंय साण पयस साण आयल्या माये या सगळ्या भाव भयणां पासत तुका वाकांटा आनी दिनवासता मागता माये सदांच ह्या भाव भयणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजेच कुरपेन माये तूं तांकां बोर सदांच तूं तांकां राख आनी सांबाळ
सगळ्या वाईटा विघ्नांतली माये तू तांकां निवार ते फेस्ताक तोरयान पासून आमी माये तुका वाखाणली आमचेरूय तुजो आशीर्वाद घाल आनी ही फुडलीं वर्सां आमकां तुजो आदार दी बरे भाशेन ही सदांच माये तुजी वाखाणणी करपाक आनी सदांच तुका दिनवासूंक आमकांय माये तुजे कृपेन बोर म्हणून मागता आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझ्या रायस आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुजे ताई हा ओस्त्रा मध्ये तू सदैव आणि सगळी तुझा पूज येसू
नंबर प्लेट पळयात गोवा हो VIP कोण कळपा जाय म्हाका गोवा बरें म्हारग उरतले नंबर प्लेट हांगासर घेवप कोंकणी टीव्ही तुका देव बरें करूं काल सांगता देव बरें करूं हे फेस्ट ऑर्गनायज केला एल्स्टर म्हणजे नुस्त्याचे शॉप आहा फिश अँकर हेजे व्हिडिओ तर तुम्ही पळोवना तर सगळे डिस्क्रिप्शन मेळटले तुमकां कोंकणी टीव्ही पळयल्यार तुमकां फिश अँकराचे इन्फॉर्मेशन सगळें मेळटलें एल्स्टर बाब कशें आहा तूं आयज गुड सगळ्याक विनोद बाब तुका आयज फेस्ताची परबी वेलंकन सायबिणीची आणि देव बरें करूं तुका आमच्या फेस्ताक येयलो म्हणून थँक्यू देव बरें करूं हे फेस्ट आतां इतले लोक हांव मातसो सरप्रायज जालो पळोवन इतलो लोक पळोवन हांवूय सरप्रायज जालो म्हणजे हे करपाचें कशें ठरयलें म्हणजे कशें आयडिया कशें येयलें कितको हे फेस्ट करपाचें आयडिया कशें येयलें ही आयडिया म्हणल्यार लास्ट इयर सावन हांवें स्टार्ट केलोली आणि आमी हे दुसरे वर्सा हे दुसरे वरस आमी सायबीण मागीर वेलंकन सायबीण आमी टिलार दोत्ता तेन्ना हांवें म्हणलोलें की आमचे बरे भशेन धंदो चल्लो जाल्यार आमी नॉयरा स्टार्ट करुया म्हणून आणि आमी नॉयरा स्टार्ट केलोलें पूण लोकांनी ती लास्ट इयरूय लोकांनी मागली आणि म्हाका ना म्हणपाक बरें दिसना आणि आमी बरे भाशेन नॉयरा जाले फेस्तूय बरे भाशेन जालें लास्ट इयर आणि म्हाका सायबीण मायन आशिर्वादानूय बोललो जायते अप्स एंड डावन्स येयले म्हाका बट धंदो अजुनूय उबो आहा आणि लोकांच्या आदारान हो धंदो आयज पासून म्हाजो चलता आनी देवाच्या सायबीण मायच्या आशिर्वादान ताका लागून सायबीण मायनूच म्हाका मनान गायले की हेय वर्साक कर नॉयना आणि म्हाका हो इतलो लोक नॉयनाक तशें फेस्ताक चोवन म्हाका खूब खुशाल भोगली आणि सगळ्याक जाण एकल्याक देव बरें करूं म्हणटा फेस्ताक तशें नॉयनाक तुमी येयले म्हणून तुमकां जर चुकलें जाल्यार हे वर्सा क्रावड पयलें तुमी कितलो आहा ते नेक्स्ट वर्सा फुडल्या वर्सा येयात लोकेशन हे सगळें तुमकां सकयल मेळटलें आयडिया पिवपाक तुमकां खावपाक स्नॅक्स आहा ड्रिंक्स आहा हे आनी सॉफ्ट ड्रिंक आसा डिनरू आहा वयल्यान डिनरू आहा आनी तुमी 4 लोकांक मेळपाक शकता आनी हय हें बरे भाशेन दिसलें आमी वेलंकनी मड्रास आमी जायती गोंयकार वयताय आनी जायती लोकांनी हांव पासून गेला हय हांव पासून गेला ल्हान आसतना सारकें जायती लोकांनी म्हाका वाखाणलो कित्याक हे आमी मड्रास वयताय ते भाशेन आनी गोंय जाता ते भाशेन हिंगा लंडनाक इतलो क्रावडा भरून जालो म्हणून म्हाका लोकांनी वाखाणलो बरें तर मेवचे विनोद फुडल्या वर्सा आनीक भरपूर लोक फुडल्या वर्साकूय आनीकूय लोक हांव आशेता हेच्या चड लोक जातलो आनी विनोद बाब देव बरें कर तुका तूं आयज आमच्या फेस्ताक येयलो म्हणून आनी हो व्हिडिओ कोंकणी टीव्ही तुवें शूट केली म्हणून थँक्यू बाबा देव बरें कर आतां पयलें तुमी फेस्ताक कितले लोक येयलेले आहा आतां ऑलमोस्ट फेस्त काबार जाल्ले आहा आतां लोक स्नॅक्स एन्जॉय करपाक लागला तर हे बाय हांगासर येयला पण नांव कितें तुमगेलें एफी काब्राल आनी गांवान खंयचें गोंया हय गोंया हांव गांवान दोनापावलचे हांव काजार जालां मेर्से हय आतां हिंगा तुमी तुमचो रोल कितें कितें कितू पयसून येयला हिंगा खंय रावता
हिंगा आमी हांव म्हजें घर अशें हिंगा फाटल्यानूच आहा हां लागींच हा हय हिंगा फाटल्यान हॉस्पिटल आहा हेच्या फाटल्यान आहा आयज पयला हांवें तुमी अशे प्रेयरान भाग घेतलेले हय तेणें म्हाका देवाचें एक देणें देणे हांवें 9 दीस हिंगासर थंय मागणी केल्या पूण डिफरंट केल्या तीच म्हणून करूं ना हां सगळ्यां पासत मागला हय आनी थोड्यांक पेकोवणी दिल्या तेणीन येवन म्हाका सांगला काल मागलेलें कोणाची गोमटी दुखता पळय ती आपल्याची बरी जाल्या कोण एके बायलेचे केंसांक लागून केंस तेचे पडोन तो दुखतालो खंय ते हां ती तेल लायताली इतले दीस तेकूय पेकोवणी मेवल्या हां हय ओके आतां इतले लोक तुमकां दिसलेले इतले लोक येतले म्हण हांगासर गेल्या वर्सा इतलो लोक नाहलो हे सेकंड इयर तो कोत्ता गेल्या वर्सा थोडोच आहलो पूण हे पावटी रेडींग वेम्बली सावथ हॉल हेज हां जाय पयस पयस पयसान येयला आनी तूं पासून पयसान येयला हय हांव पासून पयस नाही तूं जाण पयस येयला ते लास्ट मुमेंटाक डिसिजन घेयले आनी पावलो देव आपयत ते भाशेन हय सायबीण मायन तुका हाडलो आमच्या सायबीण मायन आपयलो फुड्यान म्हणून कित्याक मागीर सायबीण तुका मायन जालो. हाडलो आमकांय दुसऱ्याच्या मुखार तुवें आमकांय दाखयली हय जायत्या जाणांनी आमकांय अनएक्सपेक्टेड आनी पळयली अशें सरप्रायज सायबीण मागीर आपयले अशें जालें गेल्या वर्सा हांवें गोंयां केलेलें ओके वेलंकनीचे वेलंकनी चर्चीन केल्लें ओके आनी बरें केल्लें एकदम सारकें आनी हे फावटी हांगा पावलो हय आतां जे लोक हांगा पावना हय तांकां तुमी कितें म्हणून पळयता तांकां म्हणोंक सोदता हिंगासर फुडल्या वर्सा तेणी येवपाचें अशें म्हणटा हय आनी आमी तेंच्याय पासत मागला नोयनाच्या दिसांनी हिंगासर जायत्या जाणांक येवंक मेळना तांकां काम आहा वो कोहले वचोणेक लागून ते येवना तांकां भुरगीं बाळ आहा तांकां लागून येवंक मेळना आमी तेंच्याय पासत मागला सायबीण मायन तेंचेरूय आशिर्वाद घालूं म्हणून हां बरें हेचे पयलीं आनी म्हटल्यार आनी खंय जाता अशें हांगा जाता काय म्हटल्यार हे भाशेन फेस्त हे भाशेन सावथ हॉल थिंगा मिस जाता खंय हय पूण ओह्यो लादेनी करून आमी बरी एन्जॉय जाता बसता भायर कितें दिता तें खावपाक खाता उलयता एकामेकाची आमकां ओग जाल्या फ्रेंडां जाल्या आमी तो आतां कोयर जाला पळय तो सगळीं आमी फ्रेंडां कशीं जाल्या आनी गेल्या वर्सा तेणीन म्हाका देरेफेंतूच म्हटलें आंटी मातशी रोजार करता हांवें म्हटलें ओय कोता हांव भिना म्हटलें रोजार करून हांवें केलें मागीर एक पावटी एलिस्टर म्हाका मेवलो आनी सांगलें तेणेन म्हाका आंटी एक पावटी आपूण नोयना कोत्ता प्लीज यो तूं हांव बाबा आमी हा रेडी म्हूण सांगलें आनी आमी म्हळ्यार आतां न्हू आमकां फाल्यां वाज येतली घरा कडेन कित्याक लागून आमी 10 दीस आमी हिंगा येयली न्हू उमेदीन कामाची येतालीं कितें करूंक जाय जेवण आनी बेगीन बेगीन हिंगा भायर सरोन येतालीं 10 दीस म्हटल्यार कोवना म्हटल्यार 10 दीस जाले आतां हे सगळें चालू आहा हय 10 दीस 10 दिसासून अशें सगळें आयचो 10वो दीस ओके अशें ना 200 बा लोक जातालो कित्याक ती टेक अवे दिताले स्नॅक्स दिताले तेचेर तांकां गमताले म्हटल्यार हे सेलिब्रेशन 10 दीस 10 दीस. आयचो आयचो 10 10 दीस दीस. सेलिब्रेशन 10 दीस आसता होय. म्हणजे आयज म्हणजे ग्रँड अशें बर्थडे आयज म्हणजे आयज मारयेचो आमचे सायबिणीचो बर्थडे आयज आयचो दीस आयचो दीस तर तुमकां सगळें खबर आसतलें तितलें म्हाका जितलें खबर आहा तुमकां सांगता तर देव बरें करूं तुमकां आतां फुडल्या वर्सा आमी म्हाका दिसता हेजे पेक्षा चड लोक येतले चड लोक येतलो हय आतां कित्याक चड लोक येतलो तूं तांकां सगळ्यांक दाखयतलो वय, वय, ना दाखयतलो. अशें हंसलो जाता आनी इतलो लोक जाता आमी वसो तांकांय उर्बा वय, येतली exactly. आनी उर्बेन ते भायर सरोन येतली वय आतां तुमकां तुमी जर फुडल्या वर्सा येतले न्ही जाल्यार म्हाका मॅसेज करा सकयल आनी कितले लोक येतलो तेंय कळया लोक पळया कितलो भरपूर आहा तर बरें तर तुमकां देव बरें करूं तुकाय देव मेवचे बरें पडटे. करूं म्हाकाय तुवें टीव्हीचेर दाखयलें अशें म्हणून बरें मेवचें थँक्यू थँक्यू तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही तेन्ना देव बरें करूं